10 मार्चाक गोंय विधानसभेच्या वेंचणुकांचो निकाल लागतलो. सरकार तेंच उरतलें काय नवें सरकार येतलें हें 10 मार्चाक मतपेटयो उगडल्या उपरांत समजतलें. उपरांत राज्यांत पंचायतीच्यो वेंचणुको जावपाच्यो आसा. गोंयांतल्या 186 पंचायतीच्या वेंचणुकां खातीर प्रभार फेररचणूक पुराय जाल्ली आसा. 24 फेब्रुवारी ते 2 मार्च ह्या काळांत नागरिकांच्यो सुचोवण्यो आनी हरकती खातीर ताचो मसुदो उक्तो दवरतले. पंचायत वेंचणुकां खातीर जूनाच्या पयल्या सुमनांत मतदान जावपाची शक्यताय आसा. ह्या वेंचणुकां खातीर फाटल्या कांय दिसांसावन राज्य वेंचणूक आयोगान तयारी सुरू केल्ली आसा. सुचोवण्यो आनी हरकतींचो विचार केल्या उपरांत वेंचणूक आयोग 8 मार्चाक पयली प्रभाग फेररचणुकेक निमणें स्वरूप दितले आनी आरक्षणाचें काम हातांत घेतले. येता ते पंचायत वेंचणुकांतले प्रभाग फेररचणुकेचें काम राज्य वेंचणूक आयोगान हातांत घेतलां. मजगतीं इत्सूक उमेदवार आपल्या वाठारांनी तयारेक लागल्यात. फुडल्या 3 म्हयन्यांनी परत एक फावट मतदारांक पंचायत वेंचणुकां खातीर मतदान करचें पडटलें. RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट.